GFAचो प्रेसिडेंट सर कैतानो फेर्नांदीस आनी हांगासर सगळे पाद्री भाव आनी मुखेल हांगासर बसीन आसले सगळे आमचे भाव तशेंच तुमी केलगड्यानो आनी सगळे केलगडी मोग्यानो तुमी हांगासर आयल्यात फकत तीनच उतरां तुमकां केरीत भाशेन शाबासकी दिता ह्या क्लबाक ABC A स्टँड फॉर सेंट एंथनी सांत आंतोनीचें नांव घेवन टोर्नामेंट सुरू केल्लो आज 18 वर्सां भरतात आनी सदांच उरलेलीं वर्सां तुमी सारची आनी फुटबॉलाचो खेळ फुडें व्हरचो बायगोंत आंतोनीचे मोजतीन ए स्टँड फॉर एंथनी सदांच आमकां दिता आदार ह्यो टोर्नामेंट फुडें व्हरूंक हे आमचे क्लबाचे सगळे मेंबरांक तांकांय आमचे दिनवास B स्टँड फॉर आमचे भुरगे बॉयज फुटबॉल जे खेळटात आतां आमचो उलयतना आमचो कायतान बाब म्हणटालो देर इज लॉट ऑफ स्कोप इन प्लेइंग फुटबॉल दे कॅन अर्न दे कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स पूण आमच्या भुरग्यांनी फकत आसूंक जाय B जालें बॉयज तुमी फकत आसूंक जाय कमिटेड जो वावर हो फुटबॉलांतल्यान तुजें जाय तें करूंक जाता तुज्यांनी युअर फोकस मस्ट बी ऑन द गोल and on the ball and on the ground and nothing else. So you be committed to play football. फुटबॉलाचो खेळ खेळून जायत्यांनी संवसार केल्लो आसा आनी तुमी करतले म्हूण आमी बाळगिता आयज दुबावना A for Argentina and S for Spain. कोण जिखतले आमी नको तेच भाशेन हांगासरूय आयज हांगा खेळटात ते हें एक मिनी वर्ल्ड कप कशें आमचे गांवचे कोण जिखतले ते अजून आमी नको सो लेट्स सी एंड लेट्स वॉच एंड सी हू इज गोइंग टू विन दीस वर्ल्ड कप आनी आमचे आसोल्डेचे मिनी वर्ल्ड कप बिकॉज विश यू ऑल द बेस्ट आमचे क्लबाचे सगळे मेंबरांक आमी बरें आवडयता हे बायगोंत आंतोनीन तुमकां आदार करचो सगल्यांक हें फुडें व्हरूंक वचीन B आमचे भुरगे जैती वन जातले एक कडेन जाल्यार दिसता म्हाका 2 कडेन गेले आमचे भुरगे तांची ते घेवन जग जायत्या भुरग्यांनी भितर सरचे एंड C बी कमिटेड देव बरें करूं एंड लेट्स वॉच एंड सी थँक यू गॉड ब्लेस यू आमी ह्या टोर्नामेंटाक बऱ्यो गोंयच्यो नामनी टिमी घेतिल्ल्यो आनी ते आमच्या गांवांत येवन बरो परफॉर्मन्स करून दाखयल्ली आसा आनी शेवटाक कार्मेल स्पोर्ट्स क्लब नावेली आनी सेंट एंथनी आसोल्डा हे फायनलीक पडलेले तातूंत कार्मेल स्पोर्ट्स क्लब हे धैर्यवन जाल्ले आसात तांकां आमची परबी तशेंच आमचे सेंट एंथनी भुरग्यांकूय आमचे परबी म्हाका सांगूंक दिसता गोंयकार म्हणल्यार फुटबॉलाक पिशे आनी वसत ती फुटबॉल खेळटा आनी वाड्यांनी खेळटा गांवांनी खेळटा आनी ह्या दिसांनी तर फुटबॉलाचो एक एनवायरमेंट असो आहा की वर्ल्ड कपूय बी भुरगे पळयता तरी सुद्दां मनाक एक मातशें खंत भोगता जी आमच्या भारताची कितले मिलियन लोक पॉप्युलेशन वर्ल्डान फर्स्ट का सेकंड गेला लागता वर्ल्डान इतले मिलियन लोक आसून सुद्दां आमी वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जायना खऱ्यांनी उमेद जाता 18th आमचो फुटबॉल टुर्नामेंटाक त्या सादारण म्हाका दिसता फाटल्यान पावस येयलो आमचो फुटबॉल आनी पावस हो जर एक बरोबर जायना जाल्यार दिसता आमकां मजा येयना आनी म्हाका दिसता आयज फुटबॉलाक खऱ्यांनी ब्लेसींग बाजाराचें आनी सगळ्याचें की फुटबॉलाक जाय तसो पावस येयलो आनी जे म्हाका दिसता गेम हे जावपाक जाय आसली त्या तरेन आतां गेम फास्ट जातली आनी एक उमेद येयली सगळ्यांक एक खऱ्यांनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता सेंट एंथनी क्लबाक 18 वर्सां आमच्या 18 वर्सां जालीं आमच्या ह्या भागाच्या भुरग्यांक आनी म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या प्लेयर्सांक एक उमेद ह्या टुर्नामेंट घडोवन हाडटा तेन्ना आनी ह्या टुर्नामेंटांतल्यान म्हाका दिसता कितलेशेच भुरग्यांक आमचो आयज एक मोटिवेशन मेळटा आनी तांकां फुडें वचपाक बरी गेम दाखोवपाक एक आपलो संदी मेळटा आनी ह्या क्लबाक ते करून दिल्ल्या बद्दल हांव आमच्या प्रेसिडेंटाक आनी तेंच्या सगळ्या टिमीक मेंबराक कॉंग्रेच्युलेट करता की बरें